पास्काचे पोरबीक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बेतायनेक आयलो. ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केल्लें. मारिया परमोस करताली आनी तांच्या सांगाती जेवणाक बसयल्ल्या मदीं लाजार आसलो. ओसूल जोता मानाचें चड मोलाचें एक रात बोर पोलमोलीत तेल घेवन मारेन जेजूचे पांय माकले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दोमदोमीत पोलमोलान घर भरलें. तेन्ना ताच्या सिसा मदले एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या जुदास इस्कारियोतान म्हणलें, हे तेल 900 रुपयांक विकून ते दुबल्यांक दिवंक नजो आसले. ताका दुबल्याचे पडलोले म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगोटीची गांठ आसताली देखून तातूंत घाताले ते तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, तिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणी हो पोरमोल सांबाळचो आसलो. दुबली सदांच तुमचे मदीं आसात, पूण हांव तुमचे मदीं सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदांव लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटूच ती थंय आयली. जेजूच्या पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराक पळोवंक म्हूण मुखेल यादनीक लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें. कित्याक ताका लागून जिदेव लोकांतली जायतीं जाणां ताका सोदून जेजूचेर विस्वास ठेवतालीं.